हायकोर्टाक स्मार्ट सिटीचे कामाचो स्टेटस रिपोर्ट कामाचो चार्ट पावलो। ह्या रिपोर्टा प्रमाण चडशे काम 30 जून मेरेन सोंपपाचे, जाल्यार सरकारान 31 मे मेरेन सोंपयताच म्हूण कोर्टाक उतर दिला। स्मार्ट सिटीचे कामाक लागून जावपी धुल्ल प्रदूषणाचेर पणजेंतल्या लोकांनी घाल्ले याचिकेचेर सुनावणी जाली। गव्हर्मेंटान स्टेटस रिपोर्ट कोर्टान दवरला, प्लेस केला आनी त्या स्टेटस रिपोर्टा प्रमाणे खुबशे वर्क्स पेंडींग आसा, पण तांणी स्टेटस अपडेट दिला। स्टेटस रिपोर्टा प्रमाणे 30th जून पर्यंत चडशे काम कंप्लीट जावपाक जाय, बट गव्हर्मेंटान असोय स्टेटमेंट केला की तांणी डिरेक्टिव्ज इश्यू केल्या की द वर्क शूड बी कंप्लीटेड बाय 31st मे एज फार एज पॉसिबल। सो द हायकोर्टान ते कॉग्निझन्स घेतला त्या स्टेटमेंटाचो। स्वता जुईजांनी स्मार्ट सिटीचे इन्स्पेक्शन करपाचे थारायला। 1 एप्रिलाक इन्स्पेक्शन, 2 तारखेक सुनावणी। ताचे पयलीं फाल्यां प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इन्स्पेक्शन करतले। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगला की ते फाल्यां इन्स्पेक्ट करून डस्ट पोल्युशन कितले लेवल्स आसा ते पळोवपाक जाय आनी ताणें सजेस्ट करपाक जाय कितें वॉट मेजर्स आर टू बी पुट इन प्लेस सो दॅट द डस्ट पोल्युशन इज ब्रॉट इन कंट्रोल। हायकोर्टान हें म्हणलां की डेटा कलेक्ट कर म्हणलां आनी ताजेर मेजर सजेस्ट कर म्हणलां। दुसरें म्हणल्यार 1 तारखेक कितें जजीस वचपाचें आसा पळोवपाक, ते ऑर्डरीन येतलें अशें तांणी सजेस्ट केलां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।